तुका दिसता खरें असली स्किमींची आतां पळय हांवें कित्याक म्हणटा हांव म्हणना की कोणाची स्किमी बंद कर म्हणून एक वटेच्यान सरकार म्हणटा की आमचे पर कॅपिटा इनकम 7 लाखां मरे पावलां आनी दुसरी वटेच्यान म्हणटा की 4 रुपया आमच्यांनी भरपाक आमकां त्रास जातात म्हळ्यार म्हयन्याक कितले तूं म्हणटा तशें म्हयन्याक एक 400 ते 500 रुपया भरपाक शीप परवडनात 7 लाख पर कॅपिटा इनकम आशिल्ल्या राज्यां भितर म्हणून सरकार एक स्कीम काडटा मागीर ती स्कीम विड्रॉ करता पूण बाकीच्यो स्किमी चालू आहात हे जुळटा गणित लॉजीक तरी जुळटा गणित मागीर पळोवया लॉजीक तरी जुळटा ॲक्च्युली जुळना कित्याक स्किमी काडटा ते ह्यो इलेक्शनाच्यो स्किमी न्हू इवन लाडली लक्ष्मी इलेक्शनाची स्कीम गृह आधार इलेक्शनाची स्कीम 2012ची आनी काडटना ती म्हारगाय एडजस्टमेंट म्हणून म्हारगाय आसली तेन्ना ते म्हणजे BJP म्हारगाय दाखयताले केंद्रान काँग्रेस सरकार आसलें तितून म्हारगाय आनी ते आतां ना म्हणपाक जाय आनी एक्चुली जेन्ना म्हारगाय ना तेन्ना ते पयशे ब्लॉक जावपाक जाय कित्याक तुका एक्स्ट्रा खर्च ना तुका म्हारगाये खातीर एक्स्ट्रा मोडचें पडना सो तितल्या टायमार ती ब्लॉक जावपाक जाय ते पद्दतीची म्हारगाय असं म्हणपाक जाय ना म्हणपाक जाय बरोबर ना म्हळ्यार तो भक्त कित्याक असं म्हळ्यार तांचें सरकार आसा दोनी कडेन आनी त्यो स्किमी स्टार्ट केल्या उपरांत न्हू 2012तल्यान ह्यो स्किमी बऱ्यो बऱ्यो स्किमी पयल्यो ज्यो लोकांक खात्यांतल्यो तेजो मिसयूज जावपाक लागलो आनी आतां खुबशीं करेक्शनां जाता करेक्शनां इतली की इवन लाडली लक्ष्मीन कोणी कोट्याधीशवालो सुद्दां ती लाडली लक्ष्मी घेवंक शकतालो एक ते मागीर 8 लाखाचे कॅपिंग घातलें मागीर आनी कितें तरी ताका रायडर घातलो अशें करून ते आतां लिमिटेड लोकां पुरती दवरल्या इनकम हें बी करून गृह आधाराच्या एका तेंच्यांनी आनी DSS वर तेंचे वेटिंग लिस्ट बी दवरला हेंच्यांनी सो येयली एप्लिकेशन डायरेक्ट अप्रूव जायना खुबश्यो गजाली कट हें केल्यो जे एलिजिबल नासले आनी ते घेताले तांकां तेंची रिकवरी केली आतां एक एक करून हितून करेक्शनूय येवपाक लागले कित्याक सरकाराचो पयसो भायर वयता आनी ते पेलो ना म्हयन्याचें जेन्ना बील येता सरकाराक सगळे सॅलरी मागीर ग्रॅच्युटी पेन्शन बिन्शन धरून 600-800 कोटीचेर पावता तेजे म्हणजे स्किमीच्यो मागीर तितून लोन रिपेमेंट हे म्हयन्याचो ते आमी सारकी पगारी मनीस आसता पळय थंय सरकाराची परिस्थिती आतां येयलो पगार इन्स्टॉलमेंट तेजो पगार घाल तेजो हें स्टार्ट जाता आनी सरकार एक्चुली डेव्हलपमेंटाक पयसो उरना मेंटेनन्साक पयसो उरता तो चडसो मेंटेनन्स जाता ती सरकार आमकां एक गोंयान प्रोजेक्ट चड दिसता ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट स्टेट बरे प्रोजेक्ट अशे इनिशिएटीव घेवपाक शकना म्हळ्यार इतली सगळे जोडटा आसून आमकां लास्टाक बापाय कडच्यान पयशे घेवचे पडटा अशी परिस्थिती जाल्या अशी परिस्थिती सामान्य भाशे भितर सांगपाचें म्हळ्यार आमी जोडटात पण आमगे खर्च इतलो आसा की तो आमकां परवडना सो म्हयनो सोंपता मेरेन आमी बापाय म्हऱ्यान वतात कळ्ळें तुका की आमगेले गाडयेक पेट्रोल घालून दी म्हणून ही आमची परिस्थिती आहा